गोंयभर कोयरा विल्याचे 12 बिरेस्तार चल्ल्यात। सरकार, पालिका आणि पंचायतीक कोयरा विल्याक लाखांनी फंड दिता, पूण रस्त्या कुशीक कोयर आनी डेब्रीच्यो राशी मारप बंद जायनात। सरकार कोर्टाचो अवमान करता म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशान याचिका घाल्ली। पणजी ओल्ड गोवा बायपासार डेब्री आनी कोयराचे राशी वेल्यान लॉ स्टुडंटांनी जनहितार्थ याचिका घाल्ली। दोन्ही याचिका हायकोर्टान बुधवारा सुनावणेक घेतल्यो। हायकोर्टान सांगून पसून सरकार ओल्ड गोवा बायपासाचेर नजर दवरिना। रायबंदर मेर्शे रस्त्या कुशीक शेतांनी खंय चिखलाच्यो राशी मारतात म्हूण आयरिशान इश्यू काडलो। In fact, I have explained to the honorable judges today that on the Ribandar Mercedes road, mud is being dumped on low-lying fields, and hundreds of huts have come there, which is possibly going to create a health hazard. कोयरा विल्याक सुवाती निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान हे वटेन ते वटेन गार्बेज आनी डेब्री वडोवप चल्ला। गोंयभर खंयचेच रस्त्या कुशीक कोणेच गार्बेज वा डेब्री वडोवंक जायना म्हूण खंय उपाय करूंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। Advocate General today has informed the court that government is seriously dealing with this issue, and a detailed affidavit will be filed by the government during this week. गार्बेज आनी डेब्री खातीर थारायतात ते सुवातींचो नेमको स्टेटस सध्या कितें ताचेर एफिडेविट फायल करूंक सरकारान प्राझ मागलो। तितल्याचेर हायकोर्टान सप्तकाचो प्राझ दिवन याचिका 7 मार्चाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।